नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान केल्ल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीचो राजीनामो स्वीकार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केली 13 राज्यांच्या राज्यपालांची नेमणूक। बिहारचे नागरिक आसतले म्हज्या खातीर गोंयकारा भशेनूच बिहाराचो नवो राज्यपाल आनी गोंयचो भाजपाचो आदलो फुडारी राजेंद्र आर्लेकराचें म्हणणें। रस्त्या कुशीक व्हड आकाराची होर्डिंगां नाकाच, वेवसायिकांनी लावचे ल्हान जायरातीचे तक्ते। मायकल लोबोची थळाव्या वेवसायिकांक सुचोवणी। आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडलो एअर शो सोमारच्या बंगळुरूंत जातलो सुरू। भारतीय वायुसेने कडल्यान भारताच्या संरक्षण क्षमतेचें जातलें प्रदर्शन। धार्मीक एकचारांची देख दवरीत हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव भावांनी कुडचड्यार मनयलो उरूस। भाविकांनी व्हडा प्रमाणांत लायली हाजेरी। आनी गरमी लागली वाडूंक, लिंबू जाले म्हारग। लिंबू सरबत आनी लिंबू सोडाय वाडली मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके आदी भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वेगवेगळ्या राज्यांच्या राज्यपालांचो नव्यो नेमणुको केल्यात। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विशीं वादग्रस्त विधान करपी महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हांचो राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून स्वीकारला। महाराष्ट्राचो नवो राज्यपाल म्हूण रमेश बैस हांची नेमणूक जाल्या। तशेंच गोंयचे भाजपा फुडारी आनी हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्लो राजेंद्र आर्लेकर हांची बिहारच्या राज्यपाल पदाचेर नेमणूक जाल्या। ह्या दोनूय राज्यां सयत एकूण 13 राज्यांच्या राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती मुर्मून केल्या। गोंयांत खुबशे बिहारी वेवसायिका खातीर कितलेशेच वर्सां सावन रावतात। हे बिहारी गोंयांक आपले मानतात। तशेंच हांव लेगीत बिहाऱ्यांक आपले मानून काम करतलो अशें बिहारचो नवो राज्यपाल आनी गोंयचो भाजपा फुडारी राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगलां। राष्ट्रपती मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी म्हजेर दाखयल्लो विश्वास हांव सार्थ थारायतलों अशें आर्लेकरान म्हणलां। हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्ल्या आर्लेकराची बिहारचो नवो राज्यपाल म्हणून नेमणूक जाल्या। प्रधानमंत्री आणि आमचे गृहमंत्री यांच्यानी जो विश्वास दाखयला, राष्ट्रपतीन जो विश्वास दाखयला म्हणजे ताका हांव सार्थपणान तें काम करतलो। थंयचे हांव जेन्ना म्हाजी हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली त्या वेळार म्हाका दिसतालें की हिमाचल प्रदेशाच्या हांगा गोंयांत कोण आसात कोण ना म्हणून। पूण मागीर लक्षांत येवपाक लागलें की हिमाचल प्रदेशांतले हिमाचली असे खूब जाण हांगासर लोक आसात। स्वाभाविक आसा, आपलो देश हो सगळीकडे सगळे जाण सगळीकडे वचत असतात। दक्षिणे कडल्यान उत्तरे कडेन, पूर्वे कडल्यान पश्चिमे कडेन अशें सगळे येत वत आसतात। तर ते अशे बिहारी आमचे जे भाव आसात, भयणी आसात ते गोंयांत रावतात आनी ते गोंयांत बऱ्या पद्दतीन तांचे वेव्हार आसा, हें आसा। स्वाभाविकपणान तांकां आपल्या गोंयचो एक मनीस तांच्या मूळ स्टेटीन, तांच्या मूळ राज्यान वता हाचो तांकां स्वाभाविकपणान आनंद आसा। म्हाका अनेक जाणांचे आज सकाळ पासून तशें हांगासरले स्थानीक बिहारी लोक जे आसात बिहारी प्रदेशांतले तांच्यांनी खूब आनंद व्यक्त करणारे म्हाका फोन केले, मेसेजीस येले, 2-3 जाण म्हाका मेळूनय गेले आतां मेरेन। त्यामुळे त्या सगळ्यांक अशे भाव तांच्यांनी ज्या पद्दतीन गोंय आपलें म्हटलें तशें बिहार हांवें आपलें म्हणपाक जाय अशी तांची स्वाभावीक अपेक्षा आसतली आणि ती हांव पूर्ण करतलो। कलंगूट वाठारांत रस्त्या कुशीक कांय भायल्या लोकांनी वेगवेगळ्या तरेची दुकानां घाल्या। हातूंत कांय दुकानांचे जायराती फलक आकारान खूब व्हडले आसात। ते खातीर थळाव्या लोकांक आनी दर्यादेगेर वचपी पर्यटकांक ताचो त्रास जाता। देखून हे जायराती फलक काडून ताचो आकार ल्हान करून लावपाक सांगतले अशें आश्वासन कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलें। व्हडल्या जायराती फलका खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली आनी फाटल्या ग्रामसभेत जायराती फलक काडचे म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी लेगीत केली।
in the last two Gram Sabhas, I have spoken and we have agreed, Mr. Joseph Sequeira also has agreed to remove the signboards. Signboard should be of a certain size according to the establishment. Corporate branding, asong pona. Why should corporates come to Kalangut and brand? What are they paying the panchayat? They are not paying anything. And the signboards should be according to the establishments. That's it. And I feel Joseph and Michael will work together and get. कलांगुटान जे सगळ्या वाटेन चडशे व्हडले व्हडले होर्डिंग्सान सायनबोर्ड्स लायिल्ले आसा आनी अशें दिसता की आमच्या कलांगूट गोंयकारांचें कांय नाच कशें मेनली सायनबोर्ड्स जे आसा पळय ते उडपी रेस्टॉरंट्स मागीर दम बिर्याणी हेच आमकां चड दिसता खंयसर गोंयकारांचे प्रोडक्ट्साचें प्रमोशनूच ना आनी जेन्ना सायनबोर्ड जाता न्हू ते आवट ऑफ द सायज तेंचे सायनबोर्ड आसा आनी ते सायनबोर्ड खंय लायतात कोणाचे बॅल्कनीचेर लायतात कोणाच्या दुसऱ्या शॉपाक कवर करपाक लायतात प्लस फुटपाथ आमची फुटपाथ सुद्दां तेंच्यांनी हें केल्या एनक्रोच करतात तांचे बिजनस आवट आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें पळयलें भागान की टॉयलेटीचे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस टॉयलेटीचे भितर सुद्दां तांच्यांनी टॅटूचे शॉप कपड्यांची शॉपां लायिल्लीं आसा ताजेर एक्शन कोण घेता एंड हाव कॅन दे बी सो फियरलेस की तांकां कितेंय करूंक मेळटा म्हणटा पळय तशें सेकेंडली म्हणटा जे सायनबोर्ड आसा न्हू ते सायनबोर्डाचेर पंचायतीन नियंत्रण हाडपाचें खूब गरजेचें आसा पीपल हॅव रेंटेड प्रिमायसीस म्हणजे आमचे लोकलांनी प्रिमायसीस रेंट केल्ले आनी थिंगासर कोण कोण भायले लोक येयल्या आवटसायड गोवा कोण कर्नाटका महाराष्ट्रा दिल्ली हैदराबाद तेंच्यांनी कसले कसले बिजनसीस ओपन केल्या रेस्टॉरंट्स आनी कितें 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 नांव दिलां तांकां व्हडले बोर्ड्स घातल्या होर्डिंग्स घातल्या ऑन द्या बिल्डिंग्स ऑन द्या 3 मिटराची जो तर शॉप आहा जाल्यार बोर्ड आहा तेजो 4 मिटराचो लेंथ वायज सो म्हाका दिसता हे पंचायतीन पळोवपाची गरज आहा आनी आय वील ऑल्सो स्पीक टू देम रिक्वेस्ट देम दॅट लेट अस ब्रिंग बॅक द ओल्ड ओरिजिनल बोर्ड्स वीच वर देर हांव मानता पंचायत डाज दीस ड्रायव्स आनी मागीर परतून ते घालतात बोर्ड आदी 5 वर्सां अशेंच जाताले आयज बोर्ड काडले 2-3 म्हयन्यांनी परत बोर्ड घालप म्हाका दिसता हें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय पंचायत नोज आय थिंक इट इज अरावंड फॉर अ शॉप इट इज अरावंड 3 मिटर्स बाय एक मातसो एक 3-4 फूट आसता ती लांब एक 4 फीट or 5 feet 5 feet by say 3 feet in breadth so थोडे अशे बोर्ड जाल्ले आहा थिंगा आमी पळयल्या 10 feet 12 feet 15 feet by 20 feet height so all these things should be brought down and taken out confiscated so panchayat will work on this I am confident and the whole area should look nice and the owner should be also told to paint. भारताच्या स्वदेशी संरक्षण क्षमतांच्या प्रदर्शन करपी एरो इंडिया वा विमानांच्या प्रात्यक्षिकांचो आशियांतलो सगळ्यांत व्हडलो एअर शो 13 फेब्रुवारी सावन बंगळुरूत सुरू जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या शोचे उद्घाटन करतले. हे खातीर आयतारा बंगळुरात रंगीत तालीम सुरू जाली. द रेनवे टू अ बिलियन ऑपॉर्च्युनिटीज अशी ह्या एअर शोची थीम आसा. ह्या कार्यावळीत परदेशी कंपन्या सयत वांटेकार जावपा खातीर स्वदेशी उपकरणां आनी तंत्रज्ञान लेगीत प्रदर्शित करतले. एरो इंडिया 2023 ह्या शोत 80 परस चड देश 30 देशांचे मंत्री आनी 65 कंपन्यांचे CEO सामील जातले. तशेंच एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनात सुमार 100 परदेशी आनी 700 भारतीय कंपन्या सयत 800 परस चड संरक्षण कंपन्यो वांटेकार जातल्यो. लाइट कॅम्बेट एअरक्राफ्ट तेजस HTT-40 डॅर्नियर लाइट युटिलिटी हेलिकॉप्टर लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर आनी प्रगत लाइट हेलिकॉप्टर हांचोय ह्या शोत वांटो आसतलो. परदेशा वतीन येवपी भारतीय नागरिकांक खातीर ह्या शोची तिकेटी किंमत ₹5,000 आसतली जाल्यार परदेशी नागरिकांक खातीर $150 अशी आसा. 5 दीस चलपी ही कार्यावळ निमण्या 3 दिसां खातीर सर्वसामान्या खातीर उक्ती आसतली जाल्यार पयले 3 दीस वेवसायिकांक अभ्यासकांक खातीर राखीव आसतली.
यहाँ पे जो एयर शो चल रहा है अभी तो और इससे बढ़िया चलने वाला है 13 तारीख से। हम लोग पहले आ गए, बहुत खुश है और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना पर बहुत गर्व महसूस करता है। Yes, I would definitely recommend, as it was an opportunity for me to see what it takes to be in the Indian Air Force. ये हिंदुस्तान की ताकत आज दुनिया ने देखी है। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा क्या विदेशी कोई जहाज नहीं आ रहा है क्या। हमने जब दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति, भारत के पास सब कुछ है, तो विदेशी जहाजों की जरूरत क्या है। आज हमने दुनिया में जो सबसे ताकतवर जो जहाज थे वो आज हमने देखे हैं, एक से कुछ जहाजों को देख के तो कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी। खैर ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है सर, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पायलटों को, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी पायलट ही कर सकता है, बस और कोई पायलट नहीं कर सकता, इतना कहना चाहूँगा। कुडचडे काकोडा वाठारांत हजरत बाबुल शाह पीर औलिया हांच्या उरुसाक सुरवात जाली। 2 दीस जावपी ह्या उरुसाच्या पयल्या दिसा म्हळ्यार शेनवारा राती कुडचडेच्या जामा मशिदांतल्यान 4 घेवन जुलूस काडीत लोक काकोडा वाठारांत आशिल्ल्या हजरत बाबुल शाह पीर औलिया मशिदा कडेन घेवन येतात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या प्रथे प्रमाण जेन्ना जुलूस मशिदा कडेन पावता तेन्ना थंय आशिल्ल्या महादेवाच्या आणि बेटाराच्या देवळाक मान दिवन ती चादर घेवन मुस्लिम भाव परतून मस्जिदान येतात। अशे तरेन सगळे हिंदू, मुस्लिम आणि क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन हो उरूस उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या उरूसाक वेगवेगळ्या तरेची फेरी लेगीत भरिल्ली दिश्टी पडटा। बाबुल शाह दर्गाचो संदल फाल्यां उरूस, हे उरूस पयलीं सांगला ते भशेन सांगला खूब पयलींसान आमी करतात। हांगा सगळे धर्माचे लोक हे पिराक मानतात। कसलोय सण आसूं, लग्न आसूं, हे पिराक विडो दवरले शिवाय वचना। मेन म्हळ्यार कितें, आयज संदल आनी फाल्यां उरूस आख्खे गांवां उरूस म्हणल्यार जाता। फक्त मुस्लिमाचोच न्हू, हिंदूचो उरूस जाता, क्रिस्तांवांगेर उरूस जाता। अशे तरेन हो आमचो काकोडेचो एक आमचो भाईचारा आनी हो असो उरतलो। गोंया भितर हो नंबर 1 आमगेले काकोडे म्हणटा उरूस नंबर 1 जाता। तुमी कोणाकूय विचारपा जाता। आमी जवळ जवळ 10 ते 12 हजार लोकांक जेवण दिता आयचे संदलाच्या निमित्तान, आनी लोक सगळे जातीचे लोक येवन जेवण वयता, बरे भाशेन जेवण वयता आनी अशेंच उरतले मुखार। हय हय, कांय प्रॉब्लेम ना, सगळे मेळोन हो सण आमी मनयतात। जर ते हांगा आसूं नासूं, पूण ते आमच्यानी जर ते मानता म्हणल्यार जाता पिराक। हांगा आमच्या गांवांत इश्यू कसलो ना, सो आमी सगळे मेळोन एकवटान हो उरूस मनयतात। फुडल्या कांय दिसांत 2 ते 3 अंश गरमी वाडटली अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। सकाळी धुकें आसता आनी जशी जशी दनपार जायत येता तशी गरमी वाडटा। गरमेच्या दिसांनी लोक चडशे थंड पेय पिवपाक पसंत करतात। गरमेक लागून आता लिंबाची दर वाडपाक लागल्या। सद्याक बाजारांत लिंबू 20 रुपयांक 4 विकतात। लिंबाचो एक साक 2500 ते 3000 रुपया विकतात। जशी गरमी आनीक वाडटली तशी मार्च मेरेन लिंबाचो एक साक 8 ते 10 हजार आसतलो अशें विक्रेते सांगतात। गरमेच्या दिसांनी लोक चडशे लिंबू सरबत पिवन आपली थाकाय पयस करतात। नींबू का रेट क्या है? 20 के 4 है। 20 का 4 पान दाल। और अभी महंगा हुआ क्या कम हुआ? हाँ महंगा। कितना महंगा हुआ अभी? पहले कैसा रेट था? पहला 1500 रुपये यूनिट था, अभी 2500 रुपये। 2500। और कल का रेट और बढ़ेगा और बढ़ेगा? और पता नहीं, कल का मार्केट बढ़ गया, ये सब्जी का रेट। कल का कितना हुआ?
कल 3000 रुपये। 3000 रुपये। ये गर्मी की वजह से भी बढ़ रहा है। रेट बढ़ता है कल नींबू का है सीजन के ऊपर जाता है। और बढ़ेगा बाद में इससे और बढ़ता है। 10,000 रुपये हमारे 10,000 तक बढ़ेगा। हमको ये 10 रुपये एक बड़ा लॉस में भी बेचते हैं। हाँ धंधा यहाँ करना पड़ता है। अभी और बढ़ेगा स्लोली। हाँ स्लोली मार्च में बढ़ेगा। मार्च में बढ़ेगा। कितना तक बढ़ता है? ये बोले 10,000 8,000 ऐसा। कितना बढ़ता है? बाद में बेचता है कैसा है वो? 50 रुपये 5-6 10 का एक बेचना पड़ेगा। 10 का 1 50 रुपये का 5। अभी 20 का 4 बेचते हैं। गोंयांत आंब्याच्या हंगामाक सुरवात जाल्या। शारांनी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी आंब्याच्या झाडाक चंवर आयिल्लो दिश्टी पडटा। तशेंच थोड्या आंब्याच्या झाडांक तोराय लेगीत लागिल्ली दिश्टी पडटा। सध्या बाजारांत आंबे येवपाक सुरवात जाल्या। शेनवारा खर्रेवाडे सुकूर श्री वेताळ देवळाची 70व्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। त्यो शिवरात्री मेरेन सुरू आसतल्यो। पयल्या दिसा दिवजोत्सव आनी पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी दिवजा पेटोवन 5 भोंवताडे काडले। देवाची पालखी गांवभर भोंवडायली। ह्या उत्सवाक गांवचे तशेंच गोंयभरचे भक्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। लोबोवाडो थिये या वाठारांत गुळे वखदांची तस्करी करपी ओरिसाच्या बापून बारीक हाका कोलवाळ पुलिसांनी आयतारा अटक केली। ताचे कडल्यान सुमार 51,000 गांजो जप्त केलो। अटक केल्लो दुबावीत सध्या सालिगांव रावतालो। बेकायदेशीरपणान गुळे वखदांची विक्री करता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक करून पुलीस बंदखणीत दवरला। हळदोण्या श्री सातेरी भगवतीच्या देवळान वर्स पद्धती प्रमाण पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या उत्सवाक गांवच्या तशेंच गोंयभरांतल्या भक्तांनी देवळान येवन देवाची ओटी भरली। बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी जोडवे पेटयले। देवाची पालखी वाजयत गाजयत गांवभर भोंवडायली। पालखी उत्सवाक भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायली। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांयत पडिल्ल्या कोल्याचो जीव वाटायलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्या मालप्या वाठारांतल्या एका बांयत रातच्या वेळार कोलो पडिल्ल्याची घडणूक घडली। देखून थळाव्या लोकांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक कळीत केले। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारली। सुरक्षीत कोल्याक बांयतल्यान भायर काडलो उपरांत बोंडला अभयारण्यांत व्हरून सोडलो। काजू उत्पादन हे गोंयकारांचे जिणेचे साधन। गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक पुराय पावसाळो काजू उत्पादनांतल्यान आयिल्ल्या पयशांचेर सारतात। काजूचे पीक बरें आयल्यार शेतकारांच्या तोंडार एक वेगळोच हांसो दिसून येता। सद्याक थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडांक मोवाऱ्यांच्या घोसांत बारीक बारीक बिंबे लागिल्ले दिसून येता। दुक्यान मोवरे गळून पडटात, पूण अंदू मातशी थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडांक बिंबे धरिल्ले पळोवपाक मेळटात।
काजूच्या झाडांक जाय तशें हवामान मेळ्ळें जाल्यार एखादे काजूच्या उत्पादनात अंदू बरें पीक मेळपाची शक्यताय आसा। सांगे वाठारांत पायीक देवाची जात्रा सुरू जाल्या। या जात्रेचे खाशेलेपण म्हळ्यार 3 वर्सांनी एक फावट पायीक देवाची पालखी ढोल ताशे वाजोवन पुराय सांगे वाठारांत भोंवडायतात। ज्या रस्त्यावयल्यान पायीक देवाची पालखी भायर सरता त्या रस्त्याचेर थळावे लोक वेगवेगळी फुलां आनी फळां घालून रस्त्याची सजावट करतात। हे वेळार थळावो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पायीक देवाचो आशिर्वाद घेतलो। देवाचें दर्शन घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भक्त हाजीर आशिल्ले। आयज आमी आसा ते पायीक देवाच्या ह्या पवित्र स्थळां भितर पायीक देव हे आराध्य दैवत आमचे संपूर्ण सांगेकारांचे आनी आयज हो 3 वर्सांनी जावपी हो एक विशाल अशे मिरवणुकीन जातले। आयज सकाळ फुडें वार्षिक जो आमची लालकी आसा म्हणजे पायीक देव महाराजांची मिरवणूक ही मोठ्या उत्साहान जातात। हजारो भावीक हांगा जमतात। संपूर्ण गोंयच्यान आनी गोंयच्या भायल्यान एक श्रद्धास्थान भक्तिस्थान आसा आनीक त्या प्रेरणेन आयज म्हणजे सकाळ फुडें फांतोडेर 5 वरून ह्या लालकीची सगळी मिरवणूक संपूर्ण देवळाच्या परिसरांत भितर जाता आनी हीच पालखी आयज आमच्या देवस्थानांतल्यान भायर सरून संपूर्ण गांवाचो वळसो घालून तांचो आशिर्वाद घेवपा खातीर सगळ्या घराघरांनी वतली। हांगच्यान सुरू जावन म्हाका दिसता की दाबामळ आसतले, शेळपे आसतले, दांडो आसतलो, बरकटो आसतलो, भेंडार आसतले, मागीर बाजार एरिया, खैरकटे अशी संपूर्ण एक यात्रा करून परत देवाची ही पालखी देवस्थाना भितर सरतली। एक अत्यंत आनंदाचो आनी उत्सवाचो क्षण हांगा संपूर्ण सांगेकार मोठ्या श्रद्धेन भावनेन ह्या उत्सवाची वाट पळयत रावतात। ही जी पालखी संपूर्ण गांवांतल्यान भोंवपाची आसा ती 3 वर्सांनी एक फावटी जाता आनी अदरवायज आमची जी लालकी जाता म्हणजे पालखींतल्यान ती दर वर्साक पहाटे मिरवणूक जाता। हो जो जत्रोत्सव आसा ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्तान आयज पायीक देवाच्या ह्या श्रद्धेन आमी हांगा आसात। पायीक देवाचें एक भव्य दिव्य अशें मंदीर हांगा हो एक मनोदय ह्या ग्रामस्थांनी, ह्या महाजनांनी, ह्या कुळावींनी सगळ्यांनी केल्लो आसा। शेनवारा काकोडा वाठारांत सिद्धदेव देवाचो वर्धापन दिन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या देवस्थान सिद्धा माटी म्हूण गोंयभर फामाद आसा। सिद्धदेव म्हळ्यार महादेवाचें दुसरें रूप। सिद्धदेव हो काकोड्यांतल्या महादेव देवळाक इतलोच म्हत्वाचो आसा अशें थळाव्यांनी सांगलें। जागृत देवस्थान आशिल्ल्यान देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले। म्हळ्यार हो वार्षिक वर्धापन दिन म्हळ्यार 400-500 वर्सां तरी जावन गेले आसतले। म्हळ्यार कोणाकय सारकी म्हायती ना। आनी हे जागृत देवस्थान भितर आसा हे सिद्धाचें देवूळ आनी हे वागऱ्याचें
म्हणल्यार सगळे ग्रामस्थ हांगा देवा उलो मारले शिवाय कोणा कसलीच गोष्टी करना आनी हे देवूळ महादेव देवस्थान आसा पळय काकोडा तेज्या अखत्यारीत येता। ह्या महादेव देवस्थानाच्या अखत्यारीत 5 देवळां येता बेताळ मागीर तुगेले सिद्धाचे पायकाचे विठ्ठलाचे धानुगाडी ही 5 देवस्थानां पंचायतान ह्या महादेव देवस्थानाच्या अखत्यारीत येता। देवस्थान आसा आमचें एक जागरूक देवस्थान म्हणून हांगा काकोड्याच्या वाठारांक ह्या सराउंडींग वाठारांक हांगा आमगे सिद्धाऊल माल बगर कोण कसलें काम करना आनी तो उल्या पावपाचो देव तो एक जागरूक देवस्थान म्हण हेजी ख्याती आसा। हांगा बारीकसो इल्लोसो हें आसलें बारीक चिरी लायिल्ले व्हडलें देवूळ सुद्दां कांय नासलें घुमटी सुद्दां नासली अशी बेश्टी 4 चिरी लावन वण्टीश्यो आसल्यो आनी कांय ना। आनी हांगा वार्षिक आमच्या वर्सान वर्स कितलीशे शेकड्यान वर्सां जालीं हांगा आमचे जाणटेले कोंब मारताले बोकडो मारताले मागीर ते कोंबे मारताले सल्लो गांवचे येवन कोंबे मारून ते एक आमचे दर म्हणटा तेका दर मारता करून मागीर ते एक दिसाचो प्रोग्राम आसतालो। हिंडनबर्ग अहवालाचो उपेग काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी पक्षाक बदनाम करपाक करता। हिंडनबर्ग ही संस्था 2017 ह्या वर्सा स्थापन जाल्ली निवेदीत संस्था। ह्या काळांत ह्या संस्थेच्या वांगडी बेकायदेशीरपणाक लागून बंदखणीत लेगीत गेल्यात। ताका लागून तांणी दिल्लो अहवाल विश्वास दवरपाक पात्र ना अशें विधान भाजपाचे फुडारी हृदयशत गौतम हांणी केला। हिंडनबर्ग 2017 की बनी हुई संस्था है और खुद ही वो जेल में भी रह चुका है, खुद ही बदनाम भी है। वो उस पे पर्सन चिन्ह अनेक लगे हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो यहाँ के लोग जो बदनाम है वही उस बदनामी का लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। हिंडनबर्ग कौन होता है हमारे बारे में बताने वाला है? हमारे देश के व्यावसायिक लोग हमारे देश का आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज आप देखते हैं किस प्रकार से एनर्जी का सदुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से बिजली घर घर जाने का काम कर रही है, किस प्रकार से हम लगातार हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ देश के इंडस्ट्रियलिस्टों को। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। रोखडेच पळयात आवाज गोयचो हे बुलेटिन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।